कलेच्या मळार फक्त नाव वळख न्हय तर मुखार सरपा खातीर नवी तकत आनी उर्बा मेळटा अशें उलोवप कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेन केलें। मंगळारा फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत अखिल गोंय घुमट आरती मंडळाची निमणी फेरी जाली तेन्ना तो उलयतालो। अखिल गोंय घुमट आरती सर्तींत दादल्याच्या पंगडांत पयलें इनाम म्हापशेच्या श्री सातेरी घुमट आरती पंगडाक फावो जाला। बायलांच्या सर्तींत पयलें इनाम सरस्वती आरती मंडळ केळबाय कुर्टी हांकां फावो जाला। जाल्यार भुरग्यांचे घुमट आरती सर्तींत पयलें इनाम फोंडे कुर्टीच्या श्री केळबाय सातेरी बाल आरती मंडळाक फावो जाला। ही ट्रॉफी फावो जाता तिसऱ्या अखिल गोवा महिला घुमट आरती स्पर्धेचे जैतिवंत आरती मंडळ श्री सरस्वती आरती मंडळ केळबाय कुट्टी। दुसरे इनाम श्री कटमगाव दादा आरती मंडळ नागेशी बांदोडे। तसेच ही ट्रॉफी पहिले इनाम पहिल्या अखिल गोवा बाल घुमट आरती स्पर्धेचे श्री केळबाय सातेरी बाल आरती मंडळ कुट्टी पोंडा गोवा। मळाचेर फक्त नाव वळख आणि तुका मुखार वचपा खातीर तुमच्या पंखांक आज भरारी भरता ते उडपा खातीर तुमकां एक ताकद मेळटा आणि हेच आमचे ध्येय जावन आसा, हेच आमचे स्वप्न जावन आसा की ह्या मातयेंतलो प्रत्येक कलाकार तो घडचो। पूण त्या पुर्वजांक आमी विसरपाक जायना। नतमस्तक त्या पुर्वजांच्या मुखार हांव, कारण एका घुमटाक एक आकार दिलो आणि संकल्पना त्या एका पुर्वजान त्या एका कुंभारान आपल्या हातांच्या आकाराने घुमटाक एक नवो आकार दिलो। आणि घुमट गाज केन्ना घडये त्या पुर्वजांक सुद्धा एखादे खबर नसतले की अशा तरेन ह्या घुमटाचो वापर म्हाका दिसता जगातले एकमेव वाद्य तेका घुमट म्हणून आमचे हेरिटेज इन्स्ट्रुमेंट म्हणून गोंय सरकारान आज डिक्लेअर केल्ले आसात। आणि ते हेरिटेज इन्स्ट्रुमेंट आज तुमच्या माणकुल्याच्या संस्काराचे आज बीज जावन ठरता हेचे खातीर आणि सुखाची आणि आनंदाची गोष्ट ना।